कितें जालें ना लास्ट आमी थंयसा फ्रांसीस आसलेलो मम्मीक आनी आईक डॉक्टरागेर घेवन वचपाचें आसलें पण डॉक्टरच नासलो आउट ऑफ स्टेशन आसलो सो आमकां मागीर बेश्टें वचून येवचें पडलें सो आतां कितें आयज फ्रांसूय ना आनी म्हाका एक्चुली आयज वचपाकूच जाय कित्याक आईच्यो टॅबलेटीनूय काबार जावपाक पावला सो फाल्यां एकूच दीस आहा तिका पण तिचें म्हणजे नॉर्मल चॅकअप करून येवपाक जाय न्हू सो समजें म्हटल्यार आतां वयतलें आज तांकां दोगांकूय म्हाका वचचें पडलें फ्रांसीस नावनान सांगलें आनी आयज आमची गाडयेन एक्चुली भायर हाटुराक गेला आपयल्या टॅक्सीक सांगलें यो म्हणून सो हाफ एन अवरान येतलें म्हणल्यार ते म्हणून आमी न्हू जालें हांव आई आनी मम्मी ओदय न्हेसून रावलेली आई रेडी जाली मम्मी रेडी जाली हांव रेडी जालें आनी बायक रेडी करता म्हणजे भायर रडून रडून न्हिदलें 10 मिनटां आहा म्हटल्यार बायक समजें बेश्टें उठयता मग पुसता बिस्ता कपडे घालता आणि व्हरता एका मम्मी बीन रेडी हा मम्मीक टायम लागता ना मम्मी साडी पहनने को भी टाइम लगता है ना बहुत टाइम लगता का आता ही नहीं मम्मीक मातशें टायम लागता साडी न्हेसपाक मम्मी हांवें उद्याच सांगलें तूं बेगीन रेडी जावन राव म्हणून सो मम्मी बीन रेडी जाले पळय बाय सो गए अभी क्या करना अभी आधा घंटे में आएगा गाड़ी 11 जाले सारखे 11:30 म्हटल्यार येता और 5-10 मिनट रहेगा ना तो फिर उसको बाइक को रेडी कर देंगे हम लोग रेडी रुकेंगे आधे घंटे में आएगा लेट भी गया तो बाद में डॉक्टर जाएगा वही तो और वहाँ पे भी रहेगा सो पळय बायचे बॅग हे बॅग व्हरना हे कितें म्हाका धरचें पडटलें हे पण बरें हांवें घेतलेलें पळय आय एम पेरंट वॉट्स युअर सुपर पावर खंय अशें आहा आय एम पेरंट वॉट्स युअर सुपर पावर हें म्हाका कितें हे खाण्याक अशें लावचें पडटलें आनी बायचें म्हणजे बाकीचें खावपाचें कितें तें बॅग सेपरेट घेवचें पडटलें हांव एक काम करता बॅकपॅकूच घेता म्हणजे खाण्याक लायलें जालें एकूच ते बॅग घेता या आई बरें रेडी जालें आमचे बाकीचे न्हू थोडें सामान हें मातशें सॉर्ट आउट करूंक जाय तेंच उरलेलें काल आमकां न्हू मातसो लेट जालो बाकीचें सगळें काडून उडयलां आनी बाकीचें कितें कितें आहा पळय तें मातशें थोडें जळोवपाक जाय बाकीचें सगळें अशें लायलां मातशें थोडें कितें काम आहा पळय तें उरलां या मरे बेश्टें वाडटा या तर या गाडी येयला आमची आतां आमी वयता सगळें बारीकसो पावस चडटा बाय बेशें येयला न्हिदोन उरलें तर पूण वाडटा कितें खबर ना बारीक खबर पावस येता चलते आमी आतां भायर सगळे जस्ट 11:30 क्रॉस जाली गर्दी नासल्या पुरो डॉक्टरा कडेन बाय बाय पापा करीत आहा पापा कोणाक करता रे हां पापा कोणाक करता दे बाबा हां पापा खंय दिसता का माड बरो मरे बाबाचा म्हाजे माड तेका सगळे दिसता सो ट्रॅफिक बी हांव मातशें आयला आमी आतां मातशें 3-4 पेशंट्स आहा सो दुसऱ्या म्हणजे थंय भायर हांगा पेशंट्स आसा हांगा आमी येवन बसलेले आहा बायक बाय हांव हांगा हे दाखयताले टॉयज नाका खंय आतां बसला मातशें सो टॅक्सी सकयल रावलो ताका सांगला मातशें राव आमी डॉक्टर कडेन रावन येता हांव डॉक्टर येता म्हणून डॉक्टर सांगता मिकू कशें रावला पळय आमकां सांगलेलें ताका कितें जालां कोणाक रडटात आई ती मिकू पळय बाबा मिकू पळय मस्ती करता रावला पळय राव का हांगा घरान कोण ना या आतां राव आतां या पावस पडटालो आमकां भायर उरलें मुगो सो आमी जस्ट पावले आतां आनी मातसो बारीक पावसूय पडटा आमी भायर सरताले पळय तेन्ना मिकू आपण डायरेक्टली गेल्ले सांगताले घरा म्हणून अगो भायर पावस येता ओग्गी घरान न्हीद म्हणून आयकनासलें वयर चडलें हय आतां रावला पळय चड शाणे तूं आतां राव आतां ओपन करता राव चावी सोदता म्हाजी चावी गावना आनी आमी अमरेरे व्हरनासले म्हणल्यार गाडयेन डायरेक्ट येयला बायचे स्कार्फ घातला आनी येयले आमी आतां रावला पळय सगळ्यांना ओपन करपाक इतलें रडनाका तुका सांगलेलें हांवें सगळ्यांक कशें मॅनेज कर राव चल चे बेश्टेच कपड्यांचे स्टँड भितर हाडून दवरलेले कित्याक की मागीर पावस बीन येता बारीक भायर सरतना बेश्टो पावस पडटलो म्हटल्यार येत नायत म्हणून येयलो पूण येता आसतना आमकां न्हू डॉक्टरा कडसून भायर सरले न्हू तेन्ना मातसो पावस आसलो मागीर ताका म्हणलें गाडी आयल्यान घे बायचे स्कार्फ घातल्यान येयले आमी आईन समजे बायचे कपडे समजे काडले सो समजे हे करता आनी आतां बायक न्हाणोवपाक येतले तेजेय करता बाय आयकना सो कोणाच कडेन वचना जालें मागीर लास्ट आईक दाखयता ना मम्मी कडेन वचना जालें मागीर थंय तेंच्या कडेन दिलें मातशें खेळटा कशें तेंचे आसले ते अपॉयंटमेंट घेता डॉक्टराचे तेंकां दाखयलें तेंच्या कडेन दिल्या मागीर तेंच्या कडेन खेळ म्हटल्यार मागीर एक दाखोवन हाडलें सोमतें आनी मेडिसीन येता आसतना हाडून मागीर आनीक लेट जातलो आसलो थोडे आहा सो चॅक करून परत हाडपाक जाय तें खंयच्याय फार्मासीन गावता डॉक्टरा कडेन जितले गावता ते घेतले आमी दाळ बीन शितून दवरता तडका दिवंक जाय भाजी करपाक जाय आनी शीत करपाक जाय
टाइम झाला पळय पण आता शंकर येतलो 1:30 जाली. सोमते हातपाय धुयले आणि चेंज बीन काय करना की लेट जालो. सोमते उदकूय दवरला पण सोमते हांवें कितें फक्त दाळ बॉयल करून गेल्लो. ते भायर ते भायर न्हिदले आनी जेवणूय करपाक कळना आनी कितेंच कळना. बाय कशें वयता आसतना सो आतां सगळें वांगडा दवरला. एक सायडीक हांवें दाळ बेश्टी बॉयल केल्याय सो सगळें मिक्स घातलेलें आयजान दाळ, मूग दाळ, तूर दाळ आनी मसूर दाळ बीन सगळें आनी बायक हांगासर बॉयल करपाक दवरला. बायक आयज मुगाची दाळ आनी उकडे तांदूळ मिक्स घातला. सो तातूंत इल्लेसो कॅरट ग्रेट करून घालता मागीर. सो आतां बेगीन म्हणटकीर म्हाजी भाजी ही करता घोसाळ्याची आयज करता. ही कितें फास्ट कटूय जाता आनी बेगीनूय शिजता. ही करता दाळीक तडका दिता, बायक उदक तापोवंक दवरला. सो जालें तें फटाफट करता. जेवणाचें घातलें, रायस एक सायडीक दवरला. कित्याक जाता बायकूय सांबाळ, बायच्या बॅगूय सांबाळ की आईकूय जायना बॅग बीन बायचे सगळें सामान घातलें तितून कपड्यांचे जेवणाचे बिवणाचे सगळें बॉटल बिटल उदकाचे. सो ते बॅगूय हॅवी आसलें. आईचे तेंचे पयलींचे मेडिसीन दिल्ले ते सगळें येयल्ले दाखोवपाक ताका. तेकी लास्ट टायम आईक ब्रेन स्ट्रोक येयल्लो. ते ब्लडाचे कितें कितें कसले कसले ब्लड हे घडोवपाक कितें कितें टॅबलेटी दिल्ले लास्ट टायम. सो त्यो मदीं तिणें सारक्यो घेवन आसल्यो. सो ते हांवें आतां परत डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान म्हटलें म्हाका त्यो सारक्यो घेवपाक जाय सांग म्हणून परत प्रिस्क्रिप्शन सगळें सारकें डिटेल बरोवन दिलां. आनी मम्मीचें म्हणालें डायबिटीज बीन सारकी कंट्रोलान आहा. तिका आतां च्या सुद्दां पिता कितेंय पितना साकर मात सुद्दां यूज करना. ती सारकी नॉर्मल आहा म्हणाली. BP बीन सगळें आहा. आईचेंय बरें आहा म्हणालें. आईचें मातशें कितें तिका विटामीन बीन कमी आहा. सो ते मातशें डॉक्टरान सांगलां ते मातशें सारकें हें करचें पडटलें म्हणून की डायबिटीज आसता पळय ती नॉर्मला पेक्षा तिचें मातशें डावन आहा. सो सकाळचें बीन मातशें कितें ओट्स म्हणले बेस्ट डॉक्टर सकाळचें म्हणल्यार तिका ओट्स बीन खाता. सो ओट्स इज मस्ट म्हणजे ओट्स खातालें आनीक बरें म्हणून ओट्स खा सांगलां. आनी ओट्स खाता इल्ले ओट्सूय खालें म्हणून जायना म्हणटा. तेज्या मागीर आनीकूय कितें खा सांगलां ते की डायबिटीज मागीर चड कमी जाता सारकें कमी उरता न्ही पोटान म्हणून. ओट्सूय म्हणल्यार कितें खाता इल्लेशे बावलान खाता ते. सो ते जालें हें सगळें तेंचें सगळें जालें मॅनेज करपाक दोगांचें. आईकूय बॅग करूंक जायना मम्मीकूय जायना. सो तिका चलपाकूच सारकें जायना. सो हांव एक सायडीक बॅग एक सायडीक बायक एक सायडीक मातसो पावस येता आनी दोगांकूय हँडल करना जाल्यार जायना. फ्रांसीस आसता म्हणल्यार मातशें बरें जाता म्हाकाय व्हरपाक तांकां. फ्रांसीसूय नासला आनी आयज एमर्जन्सी वचपाकूच जाय आसलें डॉक्टरा कडेन. ते टॅबलेटी काबार जाल्ले आईच्यो बीन. सो जालें सगळें. आतां जेवणाचें परत म्हाजें फास्ट सगळें हें करपा जाय. आईक सांगलां मातशें बायक पळय आनी हांव फटाफट जेवण करून घेता. म्हाका पळय जाय परत रडटलें. आतां किचनानूच आहा. चलो हांव कितें करतना आतां बसला बेश्टें दनपारां न्हू म्हणजे सांज जाल्या आतां एक्चुली कितले जाल्यार 4:45 जाली म्हणजे लेट भायर न्हिदलें मातशें. आनी एवरी टायम फ्रांसीस आसतलो न्हू कितें म्हणटालो म्हाका ना बायच्या वांगडा तुवें मातशें न्ही तुका मातशें रेस्ट गावतली. आनी बाई म्हणजे बाय कुशीन न्हिदलें न्हू मातशें बाई मातशें वगत न्हिदता. आईक म्हटलें त्या बेडरुमान तूंय सकयल बायक घेवन न्हीद आनी मम्मी न्हिदला त्याच बेडरुमान न्हिदा म्हटलें की मागीर ह्याच बेडरुमान न्हू म्हाका मातशें सगळें मातशें क्लीन करपाक जाय. बायचे कपडे बीन पयलींचे आहा न्हू ते सगळें मातशें सॉर्ट आवट करपाक जाय. तो रूम मातसो खाली करपाक जाय. सगळें कितें कितें भरून दवरलां हांवें म्हणजे तें सॉर्ट आवट करपाक टायमूय गावनासलें. आनी हांव म्हणजे केन्ना फ्रांसीस आसतलो पण म्हाका न्हिदचें पडटलें. आनी म्हाका एक्चुली दनपारां न्हिदपाक आवडच ना. म्हणजे न्हिदलें की म्हाका अशें दिसता ना 1-1.5 वर 2 वरां कितलें न्हिदलें बीन मागीर उठलें की दिसता म्हजो टायम वेस्ट जाला म्हणून न्हिदोन एटलिस्ट कितें तर काम जातलें अशें म्हणटालें. आनी कितें असं म्हणटालो. सो फ्रांसीस नासलें हांव न्हिदोना काल न्हिदोना आज न्हिदोना. व्हिडियो पळय जाय म्हणटालो हय तें म्हणटालो. ह्या आईच्यो टॅबलेटी खूब दिला तिका तश्यो तरी सुद्दां ह्यो अश्यो दिला हा. आनी ह्यो तिज्यो न्हू खूब दिल्ल्यो ह्यो न्हू पयल्यान येयल्लेल्यो ह्यो सगळ्यो टॅबलेटी न्हू सगळ्यो आतां पळोवपाक जाय. खुबश्यो आहा टॅबलेटी तिज्यो. ह्यो सगळ्यो तिज्यो तिका GMCन दिल्ल्यो. ह्यो म्हणजे आतां कितें डॉक्टराक गेलें ना सेपरेट दिला. ह्यो पयलींच्यो हांवें तिका सांगलें आईक न्हू लास्ट टायम ब्रेन स्ट्रोक येयल्लो पळय तेच्या पयलीं हांवें डॉक्टरा कडेन व्हेल्लें एका नॉर्मल आमचे फॅमिली डॉक्टर. तेज्या मागीर कितें ह्यो नॉर्मल घेताले त्यो आनी तेज्या मागीर तिका ब्रेन स्ट्रोक येयलो की GMCन तिका खुबश्यो टॅबलेटी दिला. म्हणजे ते ब्लड घळोवपाक कितें कितें आहा सगळें कितें कितें आहा ब्लड पावना तकलेक बिकलेक म्हणून ते आनी कितें कितें माती खबर खूब टॅबलेटी दिला विटामिनाच्यो कॅल्शियम हे ते खूबच आहा टॅबलेटी. सो आतां हांवें त्यो सगळ्यो म्हाका खबर नासलें की लास्ट टायम हांव आईच्या वांगडा वचून आसलें GMCन. सो कशें कशें आनी ती म्हणटाली आपल्याकूय सारकी याद ना कशें घेवपाचें आनी तिणें अर्द स्टॉपूच केल्ल्यो स्टार्टींग घेवन हे पळय त्यात ह्यो सगळ्यो तश्यो थोड्योच टॅबलेटी उरल्यो. आनी डॉक्टराक दाखयलें आनी पळय डॉक्टर ह्यो टॅबलेटी तिका अशें अशें जाल्लें म्हणलें ब्रेन स्ट्रोक येयलो आनी अशें अशें टॅबलेटी दिल्ल्यो म्हणलें ह्यो सगळ्यो. सो तिणें सारकी घेवना मागीर ती डॉक्टरान अशें पयलें ह्यो कित्याक घेवं नाका म्हणाली हे सगळें गळोवपाक जाय ना तुवें म्हणालें आपल्याक सारकें कळनासलें म्हणून घेवना.
सो डॉक्टरान परत सगळे प्रिस्क्रिप्शनाचे बरयला आनी खंयसून कश्यो केन्ना कितें टॅबलेटी घेवंक जाय आनी कित्याक कितें बऱ्यो त्यो सगळें सांगला आईचे ते सगळे सेपरेट जाता आनी मम्मीन अशें एनवलप गावना म्हणून सगळें फूल एकच बॉक्सानूच घालून दिला तिजे नॉर्मल आहा सगळें ओके आहा म्हणलें थँक गॉड म्हणलें सो ती कितें आतां सारकें म्हणजे आतां गोड खावपाचें लिमिटान बीन कशें कितें खावपाचें तें खाता आनी तशें चड हें करना तेजी डायबिटीज ओके आहा प्रेशर बिशर सगळें ओके आहा म्हटल्यार बरें जालें ते नॉर्मल तिका पेन बीन जाता पांयां खातीर ते टॅबलेटी बीन दिला आनी थायरॉयडाच्यो कोलेस्ट्रॉलाच्यो त्यो कंटिन्यू कर सांगला तिच्यो त्यो आसल्यो पयलीं सो म्हणजे आई वताना तिका बरी आनी दोगांकूय दाखयना पळया म्हणल्यार बरें जालें आतां तांकां आतां नेक्स्ट मंथान येलें नाल्यार 2 म्हयन्यांच्यो टॅबलेटी सगळ्यो हाडल्या सो बायकान एक बर्थडे गिफ्ट येयला पळय शंकर घेवन येयला ऑफिसानसून शंकरा कडेन धाडून दिल्लें हें बर्थडे गिफ्ट पाहिजे पळया फ्रॉक आयला सारको बरो कलर फ्लोरोसंट सारको मल्टी कलरा हांव घालून दाखव बरें दिसता न्हू शंकर म्हाका बिहायंड द सीन हे दिसांनी शूट करता बिहायंड द सीन शूट करता म्हणल्यार शंकर आहा फाटल्यान कॅमेरामॅन म्हाजो बरें दिसता सो घालतलो थँक्यू सो मच फॉर दीस गिफ्ट सो दवरता 2 दीस ब्लॉगान तुमकां फ्रांसीस ट्रिपाक गेला न्हू टुराक सो तेज्या हांव बारीक बारीक क्लिप घालतलें सो तुमकां ह्या ब्लॉगान मदीं मदीं पळोवपाक गावतलें तेज्या आनी पळय आतां कशें कशें हांव मदीं मदीं एड करपाचें तें शंकराक सांगता शंकर एड करतलो जसो जसो येतालो पळय ब्लॉग सो तुमकां बारीक बारीकशें पळोवंक गावतलें नॉर्मल तो ब्लॉग शूट करचें ना कित्याक आमी सगळीं वांगडा गेल्यार करता सो ते फ्रेंडाच्या वांगडा तो म्हणून लागला पूण ब्लॉग शूट करचें ना मातशें कितें मेन आहा तेंच दाखयचें हांव सो ब्लॉग मागीर तो तेजो आनी आमचो सगळो व्हडलो जातलो सो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता मेळ्ळा नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन टेक केअर बाय बाय गुड नायट